सरकाराची ताजी सरकारची भूमिका सरकार स्पश्ट करतलें ताजेर उलोवपाक म्हजे मागणी प्रमाण जाल्ली भूमिका घेतलो की सरकार त्या संदर्भातल्या सरकार जी कितें भूमिका घेता विचार विनिमय करून अभ्यास करून आणि त्याच बरोबर त्या सगळ्याचो कलेक्टीव सुद्दां बसून ताजो डिसिजन घेवन ते घेतले. तुम्ही पार्टी प्रेसिडेंट व्यू दितले आपलो जे आमचे जे पार्टीचे ताजे भितर जे म्हणणे आसा ते म्हणणे आमी निश्चितच त्या हांचे फुड्यान आमी मांडटात. नरेंद्र मोदी 28 तारखेर रावतात गोंयांत येता सो तुमी भेट बीन घेतले तेजी संदर्भात कितें अपॉइंटमेंट आहा तुमची? आमी तांकां मेळटले बी तांचे गोंयांत भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी गोंयकारांच्या वतीन स्वागत आसा. गोंयांत एक बरें एक स्पिरिच्युअल सेंटर जाता. 550 वर्सांची थोर परंपरा आशिल्ल्या अशा काणकोण ह्या गांवांत पर्तगाळी ते येतात आनी थंयचो एक निसर्गरम्य वातावरणांत भितर प्रभू रामचंद्राची बरी 77 फुटाची प्रतिमा आसा आनी थंय एक सांस्कृतीक केंद्र स्पिरिच्युअल केंद्र आध्यात्मीक केंद्र आनी त्याच बरोबर एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशनूय बीन जाता जी गोंया खातीर एक खरीच भुशणा गजाल आसा. आनी म्हाका दिसता त्या निमतान नरेंद्र मोदीजी जे गोंयांत येवप आनी ताजे त्या हातान थंय उक्तावण जातना आमचो सगळो मतदारसंघांतल्यानय बीन जे थंय पळोवपाक वतले आयकपाक वतले तातूंत भितर आमकांय खुशी आसा. थँक्यू.